मरण आयज खूबच सवाय जाला. मुळी मारची तशे मनीस मनशाकच मारपाक लागल्यात. मुळ्या पारोड्या 25 वर्सां पिरायेच्या एका कामगाराक त्याच्याच वांगड्यांनी जिवेशी मारलो. केपें पुलिसांनी पंचनामो करून दोग दुबावीत कामगारांक धरल्यात. केपें पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हो खून आयतारा जाल्लो आसपाक जाय. कामगाराचो खून करून ताची कूड पारोडेच्या शेताकडेन झिळींनी व्हरून उडयल्ली. तकलेर कुदळीचो घाव करून ताका जिवेशी मारला. मुळा पारोडा हांगा आसात आनी हांगा एक मर्डर जाले कडेन आसा आनी ही मर्डर आयतारा जाल्ली रातची ती काल रातची कळ्ळी. हांगा जेन्ना ह्या भाटांक जेन्ना काम करपाची आनी ह्या शेतांक लोक येताले त्या टायमार तेणी हांगा पळयलें आनीक कोणाक तरी पुलिसे इन्फॉर्म केलें की हांगा एक बॉडी आसा म्हणून. तेन्ना हांगा पुलीस येतरे कळ्ळें की ही मर्डर म्हणून. कित्याक हो जो भुरगो आसा हो 25 ते 30 वर्सां भितर भुरगो आसा आनीक हो भुरगो सेंटरिंगाचें काम करतालो आनी ह्या सेंटरिंगाक काम करता आसतना हितूंतल्यानच खंय तरी लेबरा मदीं वाद जावपाक शकता आनी ह्या रागानच ताका हांगा ह्या जाग्यार मारलो आनी फाटल्यान उडयलो. आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्ट पडटा सगळी रगत पडले कडेन आसा आनीक केपी पुलिसांनी हेजो पंचनाम केले कडेन आसा आनीक पंचनाम करून फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा हो PI करता आनी त्याच बरोबर एक सस्पेक्ट म्हणून दोग जाणां केपी पुलिसांनी धरले कडेन आसात आनी तेंचे कडच्यान इन्क्वायरी चालू आसा की ही मर्डर कित्या खातीर जाली कित्याक कोणी केली. जर हेतूंतल्यान जर कितें येल जायत तर केपी पुलिसांक ही केस सॉल्व करपाक टायम लागपा ना. तरी पूण केपी पुलीस जे आसात हेणी हांगच्यान पंचनाम करून तेणी एक टीम काडले कडेन आसा आनी ही टीम एक 2 कडेन धाडले कडेन आसा. आतां मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन आसा हे PI करता पूण तितून भितर ह्या जाग्यार मारपाचें कारण कितें हें आतां कळपाक जाय. कित्याक हो जो लेबर क्लास लोक आसा हे हांगा कामां येतात आनी कामां येतरी असले हांगा खंय तरी झगडी जाता आनी त्याच हितूंतल्यान हांगा मर्डर जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, ओमकार देशप्रभू.